नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सावंतान घेतली गृहमंत्री अमित शहाची भेट. नवे फौजदारी कायदे, खण वेवसायांतल्या नव्या घडामोडींची दिली माहिती. एअर इंडिया एक्सप्रेस 15 एप्रिल सावन मोपा विमानतळा वयल्यान करतली विमान सेवा सुरू. बंगळुरू, चेन्नय, दिल्ली, इंदोर, पटना ह्या शारांच्या विमानतळांचेर देंवयतली विमानां. मडगांव उजो पालोवपी दळान जानेवारी फेब्रुवारीत हाताळ्यो 131 घडणुक्यो. 51,16,000 रुपयांची मालमत्ता वाडोवपाक तांकां आयलें येस. दळ अत्याधुनीक सुविधांनी सज्ज. मांद्रे जुनस वाड्यावयलो लोखणाचो पूल जाला धोकादायक. जॉयंट सुटिल्ल्यान दुर्घटना घडूं येता. पर्यटकांनी उक्तायली भिरांत. संबंदीत प्रशासनान पुलाची करची दुरुस्ती, थळाव्यांची मागणी. चिखले कदंबा बशीच्या चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस मोकली घराचेर. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. घराचें मोठ्या प्रमाणात जालें लुकसाण. पणजे पाठो वाठारांत निर्माण जाल्या पार्किंगेची व्हड समस्या. पार्किंग सुवातेर लोखणाचें सामान दवरिल्ल्यान लोकांक गाडयो पार्क करपाक मेळना जागो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू आसतनाच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गृहमंत्री अमित शहा हांची भेट घेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. नवे फौजदारी कायदे, खण वेवसायांतल्या नव्या घडामोडींची म्हायती दिली. प्रशासन आणि उदरगती विशीं केंद्रीय मंत्री अमित शहा हांचे मार्गदर्शन घेतिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दिल्ली वचून गृहमंत्री अमित शहा हांची भेट घेतली. ह्या भेटी दरम्यान त्यांच्या मदीं खाण वेवसाय किंवा फौजदारी कायदो जो आसा हांच्या विशयाचेर चर्चा जाली. तशेंच गोंयचो विकास कसो करपाचो ह्या विशयांचेर चर्चा जाली अशी म्हायती फुड्यान येता. होळयेच्या दिसा सभापती रमेश तोडकर हांणी एक म्हत्वाचें विधान केल्लें. ते म्हटल्यार येता 15 दिसांनी गोंयच्या मंत्रिमंडळांत फेरबदल जावपाची शक्यता त्यांनी वर्तयल्ली. तशेंच येता त्या विधानसभेत 26 मार्च ह्या दिसा दोतोर प्रमोद सावंत हे अर्थसंकल्पय सादर करतले. हे विशय लक्षात घेता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी गृहमंत्री अमित शहा हांची भेट घेतली. ही भेट कितली इम्पॉर्टंट आसा ही कळोन येता. ह्या भेटी दरम्यान वेगवेगळ्या विशयांची चर्चा जाल्या आसतलीच, पूण मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे विशय आसतले किंवा अर्थसंकल्पाचे विशय आसले ह्या विशयांचेर चर्चा जाली आसतली. ते विशय कितें जावं कितें चर्चा जाली हे आमी रोखडेच तुमच्या मुखार घेवन येतले. आत्ताची अपडेट अशी आसली की डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी गृहमंत्री अमित शहा हांची दिल्लीन महत्वाची भेट घेवन त्यांच्याशी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान कंपनीन मोठी घोशणा केल्या. 15 एप्रिल सावन मोपा विमानतळा वयल्यान 5 शारां खातीर थेट विमान सेवा सुरू करतले. देशांतल्या लोकांचो विमान प्रवास सुरळीत जावचो म्हणून हो निर्णय घेतला. एअर इंडिया एक्सप्रेसाची विमानां मोपा विमानतळा वयल्यान बेंगळुरू, चेन्नय, दिल्ली, इंदोर, पटना ह्या शारां खातीर थेट विमान सेवा आतां सुरू करतले. ह्या घोशणे खातीर गोंयच्या विमान प्रवाशांक दिलासो मेळ्ळा. एअर इंडिया एक्सप्रेस एअरलायन कंपनी आसा ती मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणजे मोपा एअरपोर्टार सावन 15 एप्रिल 2025 पासून सुरू जातली. आनी ही एअरलायन कंपनी जी आसा ती डायरेक्ट कनेक्टेड आसतली दिल्ली, चेन्नय, बेंगलोर, इंदोर आनी पटना हे जे 5 एअरपोर्ट आसा ह्या 5 एअरपोर्टाचेर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान फ्लायट्स तेंच्यो सुरू जातल्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. मडगांव उजो पालोवपी दळान जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत एकूण 131 आपतकालीन घडणुक्यो हाताळ्यो. हातूंतल्यान 51,16,000 रुपयांची मालमत्ता वाडोवपाक मडगांव उजो पालोवपी दळाक येस आयले. पळयात खासा रिपोर्ट.
मडगांव शारा सयत फातोर्डा मायणा कुट्टरे आनी पुराय साश्ट दर्यादेगेची जापसालदारकी सांबाळपी मडगांव उजो पालोवपी दळान वर्साच्या सुरवेक देखदिणी कामगिरी केल्या. दळान जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्यांत एकूण 131 आपतकालीन घडणुको हाताळ्ळ्या. ह्या घडणुकांनी 51,16,000 रुपयांची मालमत्ता वांटोवपाक मडगांव उजो पालोवपी दळाक यश आयला. In January, we have received 65 calls. Okay, in this property lost is 5,15,000 and property saved is 22 lakhs. In February, we have received 66 calls. In this, out of 66, 47 are fire calls and 19 are rescue calls. So property lost in this calls is 4,60,000. And property saved is 29,16,000. केदे व्हडले आपतकालीन परिस्थितीक हाताळपाक मडगांव उजो पालोवपी दळ सक्षम आसा. दळ अत्याधुनीक सुविधांनी सज्ज आसा. दळा कडेन 12,000 लिटर क्षमतेचो बावजर, 4,500 लिटर क्षमतेचो वॉटर टेंडर, 35 मीटर उंचाये मेरेन पावपी एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म, क्विक रिस्पॉन्स 4x4 वाहन, मोटरसायकल युनिट, मोटरा सयत रेस्क्यू बोट, तशेंच उजो पालोवपा खातीर, झाडांच्यो खांदयो मोडपा खातीर आनी बचाव कार्य करपाक जाय आशिल्ल्यो सगळ्यो साधन सुविधा मडगांव उजो पालोवपी दळा कडेन उपलब्ध आसात, अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी हेरकुलोना हिल सोजा हांणी दिली. आमची गाडयो 2 वॉटर टेंडर आहा. एक दोन्ही वॉटर टेंडराक एक बावजर आहा. दोन्हीच्या भितर एक बावजर म्हणजे 12,000 लिटरांक उदक आसता ती. आनी दुसरी गाडी आसता 4,500 ती ल्हान. तिसरी आमची गाडी म्हणटली क्विक रिस्पॉन्स. ल्हान एक गाडी आहा 4x4 तेजी पावराची. सो ती गाडी मिस्ट टेक्नॉलॉजीची चलता. मिस्ट टेक्नॉलॉजी ताका फोम आसता उदकान आनी फोम आनी जेन्ना ऑयल फायर्स बी जाता गाडयांक इमिडिएट जाता ती धाडून. चवथी गाडी म्हणजे आमची एरिया लॅडर प्लॅटफॉर्म. एरिया लॅडर प्लॅटफॉर्म ही स्पेशल गाडी रेस्क्यू करपाची. अबाउट 35 मीटर आमच्यान बिल्डिंगेची वचून जाता. एक बुलेट आसता. ती बुलेट म्हणजे मिस्ट टेक्नॉलॉजीची. ताका बॅक पॅक आसता. फाटल्यान घालून प्रेशर आसता. प्रेशर हे करून इमिजिएटली गाडयांक बारीक बारीक ऑयली फायर व्हेकल्स फायर तेज्यान हे करूंक जाता. आनी एक म्हणटा ती जिप्सी म्हणटा यूज करपाक केन्ना गरज पडली आमचे स्टाफा व्हरपाक ती स्टाफा व्हरपाक झुप ती यूज करता. ओके. आनी एक रेस्क्यू टेंडर आहा. रेस्क्यू टेंडर म्हणटा व्हडली गाडी ती गाडयांक उदक आसना. व्हडली रेस्क्यू इक्विपमेंट आसता. रेस्क्यू इक्विपमेंट म्हणटा हायड्रोलिकाचेर ऑपरेट करपाक काटिंग ब्रेकिंग काटिंग ब्रेकिंग कितें करपाक आहा ते गाडयांत आसता. दुसरे गाडयांत आहा ताचें नांव म्हणना. केदी वर्ड एमर्जन्सी येवं. आमचो दळ 24 तास तयार आसता. आमच्यान जाता ते तरेन आमी लोकांची मजत करपाक सदांच तयार आसतात. लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा म्हूण उजो पालोवपी दळाचे दक्षिण झोनाचे डिव्हिजन ऑफिसर फ्रांसिस्को मेंडीस हांणी सांगले. आमी म्हणटा कितें लोकांक सांगूंक सोदता की केन्नाय कितें जालें बारीक पासून कितें जालें जाल्यार इन्सिडेंट जाल्यार आमकां ताबडतोब जाता तितले बेगीन इन्फॉर्म करपाक जाय. आनी कितें आमचो नंबर म्हणटा तो एक्चुअली आतां मडगांव एरियान आसा. मडगांव एरियाचो एटलिस्ट नंबर खबर आसपाक जाय. आतां तुमकां खबर आसा सगळ्यांक 101 आसा टोल फ्री नंबर. 100 पुलिसांक वयता. मागीर 112 आतां ऑपरेशन स्टार्ट जाल्लो आसा. सो लोकांनी ह्या फोनाचेर फोन करून बेगीन सांगपाक जाय. आमकां बेगीन सांगलें म्हणटकच फॉर एज अ फायर डिपार्टमेंट एवरी सेकंड्स काउंट. आनी इन्फॉर्मेशन पळय दिता तेन्ना सारकी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय. सारकी इन्फॉर्मेशन एक्झॅक्टली खंय लागला उजो खंय लागला एड्रेस कितें मेन बिझनस कितें आसा कसलें सगळें हॉटेल आसा जाल्यार एक पोस्ट ऑफिस आसा आनी कसलें ऑफिस सांगलें जाल्यार तुमच्या बिल्डिंगेच्या सायडीन आसा तेन्ना आमकां मातशें बऱ्याक पडटा. एक्झॅक्ट एरिया सांगला जाल्यार आनी कित्याक उजो लागला तो. कित्याक उजो लागला तो जाता जाल्यार सांगल्यार बरें आमकां. कित्याक आमकां जर सांगलें कित्याक उजो लागला तर आमी प्रिपेर्ड वयता हांगाच्यान इक्विपमेंट घालून. आतां तुमकां खबर आमचे कडेन BA सेट आसता कॅमिकलूय सुद्दां आसता गाडयेन. सो इन केस तो व्हडलो उजो जालो बिल्डिंगेन भितर पावस लागला आमकां प्रिपेर्ड BA सेट घालून आनी कसले इक्विपमेंट घालून रेडी करून अशें आमी रेडी जावन वयता. गौरंग प्रभू मलकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मांद्रेच्या जुनूस वाड्यावयल्या लोखणाच्या पुलाची सामकी चवथीकाय जाला. पुलाचे जॉयंट सुटिल्ल्यान पुलावयल्यान यो वच करपाक सामकें धोकादायक जाला. तेन्ना संबंधीत प्रशासनान लक्ष घालून ह्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
मांद्रे दुनसवाडा वयलो हो लोखणाचो पूल कोट्यांनी पयशे खर्च करून फाटल्या 3 वर्सां पयलीं हो पूल बांदिल्लो, मात तेन्नाच्यान पुलाची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची आतां सामकीच अवतिकाय जाल्या. पुलाक कळम आयल्या, जॉयंट सुटिल्ल्यान पुला वयल्यान यो वच करपी लोकांक आपलो जीव मुठीन घेवन वचचो पडटा. सरकारान उपलब्ध करून दिल्ल्या सुविधांची देखरेख करप वेचून दिल्ले प्रतिदिनीचे काम आसता, मात मांद्रेचो आमदार जनते खातीर कांयच करिना असो आरोप थळावो पंच अमित सावंत हाणें केला. तशेंच हो पूल धोक्याचो जाल्ल्यान संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ट्युरिस्ट एट्रॅक्ट करपाक वेगवेगळे संकल्पना राबयतले म्हणून आयज मांद्रे मतदारसंघाचो आमदारय आसा, होय वेळोवेळी सांगता की ट्युरिजम मंत्री जो आसा रोहन खंवटे हो आपलो जवळचो मित्र म्हणून आयज तुज्या मतदारसंघान गेल्या 3 वर्सां जालीं ह्या ब्रिजाक मेंटेनन्स ना, इनॉग्रेट केलो थंयच्यान, जाल्यार हेचेर हो म्हणटा हो मेजर एक्सेस मांद्रे विलेजींतल्यान म्हणटा तसो अरेबियन सी कडेन वचपाचो मेजर एक्सेस आनी हाचेर दुर्लक्ष अक्षरशः दुर्लक्ष केल्लो आसा. फक्त इव्हेंट म्हणजे ट्युरिजमाचेच फक्त इव्हेंटच करून ग्लोरी दिली म्हणून जायना. लोकांचो मेजर एक्सेस जो आसा बिचाचेर वचपाचो ताच्या कडेन लक्ष दिवंक जाय. आयज कशाच प्रकारचे साधन सुविधा फक्त गेले बिचाचेर गेले त्या ऑफिसरांक आपयले हांगा हे कर, हांगा ही एरिया अमक्या गोष्टीक डिमार्केट कर. अरे पण ते सगळे गजाली करता आसतना जे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान जे गोष्टी केल्लेले आसा 2017 करूं ते किंवा 2022 हाच्या पयलीं करूं त्याच्या नंतर ते सांबाळप हे त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचे कर्तव्य आसता. आनी हांव परतून एकदां म्हणटात तशें आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराक सांगूं इच्छिता की मतदारसंघान जे जे प्रकल्प तूं कांय करचो ना जनतेक खबर आसा. तूं सबशेल आतां 3 वर्सां सोंपलीं, तुवें कितें मेजर प्रकल्प तुवें हाडला तो तुवें दाखोवपाचो. हांव तुषार गवळेकर, जुनसवाडा मांद्रे हांगासरलो रहिवाशी. गेले 3 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पक्षाचे सरकारान हांगा जुनसवाडा जे आमचे फॉरेस्ट गार्डन आहा ताका कनेक्टिविटी बिचाक दिवपा खातीर हो ब्रीज बांदलेलो आनी ह्या ब्रिजाक जवळ जवळ कोट्यावरचे खर्च केल्लो. सो आतां जवळ जवळ 3 वर्सां कंप्लीट जाल्लेली आसा आनी हे ब्रिजाची आयज अशी दुर्दशा जाल्लेली आसा जो लोक पळयता, जो ट्युरिस्ट पळयता तांकां अशें दिसता की हो ब्रीज जवळ जवळ 20 ते 25 वर्सां पयलीं गोवोरमेंटान बांदलेलो आसा. हेका कारणीभूत हांव गोवोरमेंटाक दिवंक शकना, पूण हो जो ब्रीज बांदतना जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे स्टँडर्डाचे मटेरियल यूज करपाक जाय आसलें ते मटेरियल यूज जावंक ना. त्याच्यामुळे हांव तुमी पळोवंक शकतात की हो ब्रीज आसा पळय हो टोटल हांगासर हे जाल्लेले आसा. आतां ही क्वॉलिटी ब्रिजाची पळय, हो जर पत्रो जर असो उखल्लो जाल्यार पत्रो सामको वयर येतलो आनी हो पत्रो कोणूय काडून घेवन स्क्रॅपाक सुद्दां विकूंक शकता. सरकाराक एक विनंती करता, जाता तितले बेगीन कन्सर्न डिपार्टमेंट, कन्सर्न ऑफिसर जे कोण आसा तेंच्यांनी येवन ह्या ब्रिजाचे एक ऑडिट करपाचें. तेचे कितें कमतरता आसा, कितें मेंटेनन्स जो खर्च आसा आनी तेचे बेगीन निविदा काडून हेचें काम जे तितलें बेगीन करपाचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतात. मांद्रेच्या दर्यार मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात, तांकां लेगीत ह्याच पुलावयल्यान यो वच करचें पडटा. मात पुलाची सद्या स्थिती वायट जाल्ल्यान थंय येवपी पर्यटकांनी लेगीत भिरांत उक्तायल्या. अवतिकाय जाल्ल्यान दुर्घटना लेगीत घडपाक शकता म्हणून पर्यटकांनी सांगले. ब्रिज एकदम म्हणजे खराब झालेला आहे. मी आत्ताच तिथं कोपऱ्याच्या तिथं पडत होतो कारण तिथं पत्रा थोडासा वरती आलेला आहे आणि सध्या बघायला गेलं तर खूप रस्टिंग झालेलं आहे याचं. म्हणजे 3 वर्षात इतका खराब म्हणजे एकदम दर्जा याचा एकदम कमी झालेला आहे. इतकंच बोलेन मी. म्हणजे काही राहिलेलं नाही तसं 3 वर्षात खराब होण्यासारखं दिवसात पूर्ण खराब होण्याची शक्यता आहे किंवा दुर्घटना सुद्धा घडायची शक्यता आहे. ओके. काम केलंय, गंज वगैरे चढलाय, कलरचं काम नाही आहे. खरंच खूप अवघड आहे, मेंटेन करायला पाहिजे. खूप डेंजर आहे कारण तिथं पत्रा निघालाय, कोणाच तरी पाय अडकून पडू शकतो आणि खालचा पत्रा सुद्धा खूप चढलाय, कधी काही होऊ शकतं. ओके. त्यामुळे आणि इकडले सर अँगल वगैरे सगळे हे झाले. गोमंतक टीव्ही खातीर मांद्रेच्यान वर्षा आश्वेकर. वास्को चिखले हांगासर बशीक स्वयं अपघात जालो. दुसऱ्या दिकेन येवपी गाडयेक वांटोवपा खातीर कदंबा बशीच्या ड्रायव्हरान कुशीकच्या घराचेर बस मोखली. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना, मात घराचे बऱ्या प्रमाणात लुकसाण जालें. घराचें लुकसाण जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी घर मालकान केला.
गाडी सडनली बसी मुखार स्कुलाची बस आशिल्ली आनी सडनली ते दोन गाडी मध्ये येयली. ओके हांव तिकेट मारता आशिल्लो. तितलें ऑब्जर्व जावना पण ते बसी ड्रायव्हरान त्या भुरग्याक सरकार करपा लागून ते त्या चुकून गाडी मध्ये येयलो न्हू, हें जालें. पूण बस फास्ट आसली तर ना 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 इतली पण इतली डॅमेज जाले तर गाडी मदीं गाडी येयली न्हू दोन ब्रेक नासले ना ब्रेक आशिल्ली. ब्रेक मारूंक ना. ब्रेक मारली ते मुखार गाडी आशिल्ली स्कूल बसीचे. म्हणजे सायडीक घेतली म्हणजे ते सायडीक घेतली. हय ब्रेक मारप आसता ते मुखार मागीर ते सायडीक मदीं आनीक दोन गाडी येयली. स्कूल व्हॅन गाडी उभी केली त्याच्या फाटल्यान 4 व्हिलर आसलेली. त्याच्या फाटल्यान 2 व्हिलर आसलो. जपून उभी केली. हांवें ब्रेक मारपाची ट्राय केली आनी तुजचो पळय आवाज येयलो आनी म्हाका आनी काय जाल्यार 2 व्हिलर येतलो आसलो म्हणून मातशी सायडीक घेवपाक म्हणून हें केली. तेच्या घराक लागली. आतां कितें म्हणटा ते कितें म्हणटा आतां ती घर मालकां कितें म्हणटा ती आतां तेजें कितें जागून आयकून साहेब येयल्या न्हू. पुलीस कंप्लेंट जाय. पुलीस आतां करूंक ना. पुलीस कंप्लेंट जावंक ना. पॅसेंजर खूप झालं माल लागला इंजरी काय ना. इंजरी कोणाक काय ना. एकदम आवाज येयलो म्हणजे भायर येयली खंय अशें जालें. जाली म्हाका खबर पडतो म्हणटकीर बस फुडें उबी रावली म्हणटा पूण आपूण ब्रेक मारलो. ब्रेक ताका लागून ना डायरेक्ट व्हरून ताणें मारली. घरान कोण नासलेली. घरान आमी कोण ना सगळीं भितर आशिल्ली. आनी इतली डॅमेज कितें जाला आतां. डॅमेज पुलीस सगळें मोडला न्हू फुडें भायर येयले हे कोणाचें घर आहे. म्हाजें तुमी नासलेले कितें घरा. ना हांव नाशिल्लें. हांव आसता तेन्ना हांव येयलो. आतां कितें म्हणटा ते बसवाले. अजून काय सांगूना आसलेलें. सेटलमेंट करुया म्हणटा ते. हय तो आपला तो ड्रायव्हर कितें म्हणटा तो. ड्रायव्हर म्हणटा आपूण कितें करुया म्हणटा तो. आपूण एकदम हें जालें म्हणटा. कांयच कळना म्हणटा कोण येयलें कितें. पणजेच्या पाटो वाठारांत कामाक येवपी लोकांक पार्किंगेची व्हड समस्या निर्माण जाल्या. संस्कृती भवन ह्या इमारती सामकार सुरू आशिल्ल्या प्रकल्पाच्या कामाक लागून पार्किंग सुवातेर लोखणाचें सामान दवरिल्ल्यान लोकांक गाडयो पार्क करपाक जागो मेळना. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागला. पणजे पाटो वाठारांत संस्कृती भवन ह्या इमारती सामकार फाटलीं 2 वर्सां जालीं एका प्रकल्पाचें काम सुरू आसा. हो प्रकल्प उबारपा खातीर लागपी सामान थंयच्या पार्किंग सुवातेर दवरिल्ल्यान पणजेत कामाक येवपी लोकांक पार्किंगेची व्हड समस्या निर्माण जाल्या. बांदकामाक लागपी लोखणांचें सामान पार्किंग सुवातेर आशिल्ल्यान लोकांक गाडयो पार्क करपाक जागो मेळना. पार्किंग सुवातेरच पार्किंग करपाक मेळना जाल्यार पार्किंग सुवात आसून तरी कितें उपेग. हाका लागून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत बेगोबेग लक्ष घालपाची गरज आसा. नमस्कार. आमी आसात सध्या पाटो हांगासर. तुमकां अशें दिसतलें की हांव खंय तरी कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर आसा, पूण ना. पाट्या जी सेंट्रल लायब्ररी आसा तेच्या भायर हांव उबो आसा आनी म्हाज्या फाटसून जे तुमी हे व्हडले व्हडले लोखणाचे फेन्सिंग्स पळयतात, ती व्हडली जी मटेरियल पळयता, हे मटेरियल सेंट्रल लायब्ररीच्या सामके फुड्यात जे पार्किंग आसा त्या पार्किंग लॉटान हे फेन्सिंगचे मटेरियल आसा. आमी पळयता फाटली 2 वर्सां जाली एक व्हडलो प्रोजेक्ट हांगासर चालू आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाचेच हे सामान आसा. खरं तर हाका जागा दिल्लेली आहा भितूर, पूण हे सामान जे आसा हे भायरूच पडलेले आसा आनी ह्या खातीर पार्किंगेचो व्हडलो प्रॉब्लेम पाट्यार जाता. आमी सदींच पळयलां की पणजे शहरान पार्किंगेचो हो सदींच प्रॉब्लेम आसा. पूण पार्किंगेची जागा आसतना ती जागा दुसऱ्या एका प्रोजेक्टा खातीर कॅप्चर करप हे कितपत बरोबर हे आमकां चिंतपाची गरज आसा. हे जे आतां फाटसून पळयता तुमी ही जी फेन्सिंग आसा ही व्हडले व्हडले फेन्सिंग आसा, लोखणाचें आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितले व्हडले हे फेन्सिंग आसा आनी कितल्या प्रमाणान हे आसा. कितली जागा, कितली व्हडली जागा ही ऑक्युपाय केलेली आसा. ही जागा इतली ऑक्युपाय केल्ल्या कारणान फाटसून पार्किंगेचो प्रॉब्लेम जाता. गाडयो ज्यो आसा त्यो तुमी पळोवंक शकता कशें पार्क केलेले आसा. ही 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर पार्किंग खातीर जागा आसली. हांगासर ऑफिसीस आसात, गव्हर्मेंट प्रायवेट ऑफिसीस आसात, सेंट्रल लायब्ररी आसा. हांगासर येवपी लोकांक खातीर हांगासर पार्किंग वेवस्था केल्लेली ही CCP. पूण ही जागा जी आसा ही सर्वीस रोड जो आसा हो कॅप्चर केल्लो आसा. तुमकां याद आसतलें हांगासर RTOचे ट्रेनिंगूय जातालें. लायसन्सा खातीर हांगासर RTO येवन हांगासर प्रॅक्टीस घेताले भुरग्याची. हांगासर लायसन्स दिवपाक तेंची टेस्ट घेताले ह्याच सर्वीस रोडाचेर. हो सर्वीस रोड सद्या फाटली 2 वर्सां जाली कॅप्चर जाल्लो आसा. एक व्हडलो प्रोजेक्ट पाट्यार जालो आसा. त्या प्रोजेक्टाच्या कामा खातीर हो रोड जो आसा हो कॅप्चर जाल्लो आसा.
आमी सदींच दोश दिसा पार्किंग खातीर पार्किंग कशी करता म्हणून, पूण जेन्ना अशे पार्किंगाचे रोड किंवा पार्किंगाची एरिया अशी कॅप्चर केली वता तेन्ना दोश कोणाक दिवपाचो हे चिंतपाची गरज आसा. आनी बेगिनात बेगीन जी ऑथॉरिटी आसा, CCP आसतले किंवा कोणाच्या अंडर स्मार्ट सिटी पणजेच्या अंडर जर ही जागा येता असली तर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी रोखडीच कारवाई करून हे जे फेन्सिंग आसा हे फेन्सिंग सायडीक करून ही जागा पार्किंगे खातीर मोकळी करून दिवची, ही जी त्यांची जबाबदारी आसा आनी हे त्यांनी काम करचें. कारण थळाव्यांची मागणी आसा की हांगासर पार्किंग प्रॉब्लेम जाता आनी पार्किंग नासल्या कारणान तांच्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो कश्यो खंयसर पार्क करच्यो पडटा. ही अपडेट जी आसली ही पाट्या वचून आसली, अशेच अपडेट पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. म्हादयचें उदक वळयलें जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंया मदीं उदका पुरवणे वयल्यान वाद निर्माण जातलो. प्रवाह समितीचो कांयच फायदो ना, ती फकत लोकांची दिशाभूल करपा खातीर आसा अशें विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमावान म्हटलां. प्रमोद सावंत सरकार फक्त केंद्र सरकाराचें जें कितें आसा ते कितें सांगतात तेजेर निर्णय घेता असो आरोप जो आसा तो युरी आलेमावान केला. हिंगा RBB थिंगा खंय तांकां धाडपा म्हणटलो आनी ती सगळे चोयल्यार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेलियर. फक्त ही बिलां ह्या आदोगादांनी कोट्यांनी क्रोर्स ऑफ रुपीज हॅव बीन पेड. Date is not coming. It is a sorry state of affairs. Whether this is going to happen during our tenure or whether the Madhe issue will be resolved, Prava Mutti Keli is just a namesake and eyewash. Absolutely nothing is happening. This is all managed by the central ministry and they are giving dictates, and this Pramod Sawant Sarkar is working on the dictates of the central government. They have been ते सांगते ते उठ, ते सांगते माय बोस, ते सांगते ते भाशेन कोताय आनी हेज मुखारान कांय जावपा ना. उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत झूज पेटतली उदका लागून. See, the question is not about us writing a letter. They are fighting for what they feel is right. We today, it is not the question of Goan Karna, it is about Goinkar. I told the chief minister, I suggested at the start, Todesa Aspa lagale. I said, let us all resign. Let us create a constitutional crisis. Let us all resign, no matter what party we are. Let us resign in the interest of the state. That let a firm message go there that we are all together as Goenkars move. Forget the political parties. If we have the courage, then this is how firm we have to be. Not question of just writing letters and doing time pass. Time pass. If you all are strict, resign. If we all resign together, put pressure on the central government. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत मांद्रे मतदारसंघांतल्यान भाजपाचो उमेदवार येतलो वेंचून असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. सोमारा मांद्रे भाजप मंडळाचे जाल्ले बसकेत मुख्यमंत्री उलयतालो. भारतीय जनता पार्टीचे कमळ मांद्र्यांतल्यान फुलतले म्हणजे फुलतले. युती करपाची आसा कशी करात, पण मांद्रे मतदारसंघ सोडटना हांगा कमळ रुजोवपी कार्यकर्ते आसा आणि ज्याच्याने आपल्या रक्ताचे उदक कमळ रुजयले आसा. हो मतदारसंघ आमचो हक्काचो मतदारसंघ आसा. घडे कदाचित जे फावटी आमी हल्ल्यात चुको वेगवेगळ्यो आसतल्यो. हल्ल्या उपरांत मात्र फक्त हल्ल्या उपरांत हरपाच्या मात्र खापर जी आसा पयली हे एकट्याचेर पडटा आनी जिखल्या उपरांत हार घालून सगळेच आसता आमी जिखयलो. पण हरताय तेन्ना जबाबदारी सगळ्यांनी घेवपाची जबाबदारी आसता. म्हणून एकदा हल्ल्या म्हणून जावचेना, परत जिखोवपाची ताकद आमच्या कार्यकर्त्याच्या मदीं आसा आणि ते जर करतले आसत जाल्यार ही योग्य वेळ आसा. हांव म्हणटा यही समय है, सही समय है. आणि हे सांगता आसतना 2027 परत एकदा वयरी मोदीजीचे सरकार आसतले याद दवरात. वयरी परत आनी डबल इंजीन सरकार हाडपा खातीर हांव रिपीट करता. 2022 वयता आसतना हांवें सांगलेले 2022च्या निवडणुकेक हेच सांगताले खंयच्या येतले काय म्हणून. मेन करताले कोण निवडून येता ते सांग. तुमच्या 7 ते 8 मतदारसंघ सुद्धा निवडून येना. म्हाका विश्वास आसता गोंयच्या जनतेचेर, म्हाका विश्वास आसता आमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्याचेर. जो तळागाळातल्या कार्यकर्तो काम करतालो तेन्ना आमी राज्य 2-2, 2.5, 3-3 पर्यंत बसताले तेन्ना आमी 22 मतदारसंघ मेजून वेचताले. तितून आशिल्लो पण चूक जाली तुमची सगळ्यांची. हांव खरें सांगता तुमकां, वेचता आसतना आमी मांद्रे मतदारसंघ वेचताले आनी आमकां 22 पण थोडेशे मतांनी आमी भायर पडले. पण 20 मतदारसंघ आमी निवडून येयले. खंय तरी 70 मतांनी आमचो सांताद्रे मतदारसंघ गेलो, मांद्रे मतदारसंघ गेलो. म्हणजे लागच्याच गेले 3 ते 4 मतदारसंघ आसा. पण आमकां खात्री आसा की परत एकदा 27 जेन्ना सांगता तेन्ना आमी म्हटलां की 27 आमी 27 प्लस मतदारसंघ निवडून हाडपाची ताकद आमच्या कार्यकर्त्यांच्या मदीं आसा. मंत्र्यांनी फाटल्या 3 अधिवेशनांत दिल्ल्या आश्वासनाचो नियाळ घेवपा खातीर
इन्शुरन्स कमिटीची बसका सुरू आसात. सरकारान 90% आश्वासनां पुराय करपाचेर भर दिवपाक जाय अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार म्हणटा. तेन्ना ह्या विशींचो सविस्तर अहवाल येतकीच कितें तें स्पश्ट जातलें अशें विरेशाचें म्हणणें. जाल्यार निधीच्या उणावाक लागून अडचणी आयल्यो तरी लेगीत आतां मेरेन सुमार 60% आश्वासनां पुराय जाल्लीं आसात अशें कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड उलयलो. गिरीश, आयज मिटींग आशिल्ली, कितें सांगता? आयज आमची एश्युरन्स कमिटीची मिटींग आसली आनी सगळे डिपार्टमेंट ऑफिसर जे एश्युरन्सीस घेतलेले थर्ड सेशनाचेर तेजो आमी रिपोर्ट दिवपाचो आसा फुडले ह्या असेंब्ली सेशनाक. सो ताका लागून ही मिटींग कंटिन्युअसली आमची मिटिंगो चालूच आसा. गेले तेका आमी एक रिपोर्ट टेबल केल्लो आसा. आतां हो दुसरो रिपोर्ट जातलो एश्युरन्स कमिटीचो, जे करून जे एश्युरन्सीस जे आमकां विधानसभेन मेळटा, जे आमदारांनी एश्युरन्सीस घेतले सगळे डिपार्टमेंटा कडल्यान, ते पुराय जाले काय ना ह्या रिपोर्टान सारकें कळटलें. खुबशे कितें आसा, हेजे पयलीं आमी कंटिन्युअसली मिटींग घेतली आनी तांकां एश्युरन्सीस तुमी केल्या क्लियर, कोरोना क्लियर, हें सगळें विचारलें. सो ऑलमोस्ट 60% मोर देन 60% पासून एश्युरन्सीस क्लियर जाल्या. थोडे उरल्या, थोडे पेंडींग आसा, थोडे सबज्युडिस आसा. सो जो रिपोर्ट येतलो तेन्ना तें कळटलें की खंयचे उरले आनी कित्याक लागून. आज टोटली म्हाका आतां एश्युरन्सीस ऑफ प्रिवियस 3 मिटिंग्स आमी 3 सेशन्स कंप्लीट केले. And major पडे हा major assurances we have taken account and follow up of entire thing. So I think by next assembly जे assurances assembly जाले तितले another assembly ना जाल्यार full assembly complete report होता. So major आमी agriculture जावं revenue जावं तुगेले PWD water supply जावं सगळे तुगेले assurances almost आज 60% complete yet. We have taken most of the assurances have been complied with, follow-up has been taken. But today जातात कितें some assurances are not possible because of funds and because of something. But most of the things we have seek clarification again process करपाक जाय. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही,
आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, येवकार. गोमंतक टीव्ही वयल्या खासा कावळी सगळ्यांचे स्वागत आसा. आज आमी भासाभास करतले गोमंतकाचे एडिटर डायरेक्टर राजू नाईक हांच्या लागीं. सर नमस्कार. नमस्कार. म्हाका एक सांगा की गोमंतकान एक आयतारचो जो पेपर आसलो तातूंत एक सनसनाटी बातमी दिली. गोवा विद्यापीठान कितें चल्लां हाचो पंचनामो करपी ती बातमी आशिल्ली. एका प्राध्यापकान पेपर चोरले, केमिकल चोरली आणि ही गजाल व्हीसीक कळली, पण सगळे पाडोबाजार चोरपाच्या नांवान पेपर चोरले. कितें गजाल ती? नाही, पहिली गजाल म्हळ्यार अशें की हे युनिवर्सिटीन जे पळय कितें